कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। महादेव भूमिका देवस्थानाचो गडे उत्सव हे साळगावचे वैशिष्ट्य। होळी पेटले उपरांत दुसऱ्या दिसाच्या 3 राती हो उत्सव मनयतात। गोंयांसयत देश विदेशातले मेळून हजारांनी भाविक गडे पळोवपाक साळगावात येतात। हो उत्सव बरे भशेन जावचो म्हणून देवस्थान समिती सध्या कामाक लागल्या। साळगावात जावपी गड्या वेळार भाविकांनी शिस्त पाळची, गड्यांचे शूटिंग करचे न्हय असोय उलो देवस्थान समितीन मारला। गडे आमचे जातात 14, 15, 16 तारखेक आणि आमची 13 तारीख होळी म्हणजे पुण्यक होळी जाता आणि म्हणजे 13 तारीख होळी जाता। होळी जातल्या उपरांत मागीर आमचे ते सकाळी होळीचो प्रोग्राम जाता 13 तारीख आणि मागीर 14 तारखेक आमचे गडे स्टार्ट जाता। पण ह्या फार आम्ही अशें लोकांक एक रिक्वेस्ट करून सांगपाक केल्या की गड्या बद्दल लोकांक आमच्या गड्या बद्दल आनी गांवांत खूब ऑर्गन आसा, भायल्या गांवांनी भायल्या देशांनी सुद्दां आमच्या गड्या बद्दल लोक खूब चर्चा करतात आनी लोक सांगतात। ह्या फार आमी अशें चिंतलेले लोक जे येतात खूब भाविक येतात, खूब म्हणजे अशें जाता जे खरेंच गड्यांक येतात। तेका लागून आमी लोकां कडेन एक रिक्वेस्ट करून लोकांक हांव सांगता, ह्या फार आमी जे आमचे पळय रोड आहा जे दोमाशे एक आहा कासारपल्ली आनी एक दोडा मार्ग म्हणजे महाराष्ट्रांत येता त्या सायडीन जाल्यार ह्या लोकांनी ह्या फार आमी अशें केलें की लोक येवपाचे आनी तेंच्यांनी मातशें जाता तितले बेगीन येवपाचें आनी आमकांय सहकार्य करपाचें, आमकांय त्या लोकांनी मदत करपाची। ह्या बद्दल हांव रिक्वेस्ट करता लोकां कडेन आनी लोकांनी टायमार येवपाचें आनी जे कितें आमचे प्रोग्राम आहा तो आमचे गड्यांचो जो उत्सव आहा तेजो भोग घेवपाचो आनी तेजो शोध घेवपाचो, भोग घेवपाचो आनी त्या लोकांनी सगळे आपले हेतूंतून मनासून आनी आपल्या हेतूंतून उत्सव पळोवपाचो आनी बरें करून वचपाचें हे हांव त्या लोकांक रिक्वेस्ट करता। ह्या फार आमी अशें केलें सगळ्या गांवांतून बँड डीट जाले पयले अशें डीट जाले तेजो बरो म्हणजे तो तेका खबर ना शूटिंग काडून येता आमी काय तेका सांगप खबर तूं भायरसून येयलो आनी तो बरो म्हणजे तरी सहज असो गड्याचो फाटल्या मस्तान येता थंय तांणी फोटो घातले तितक्या गड्यांनी तो मोबायल घेवन हे केलो आनी तेका गड्यांनी पोस्ट केलो मातसो ते काडून तितक्या लोकांनी कितें केलें तो मोबायल व्हिडिओ काडून घेतलो आनी तेका सांगलें अशें आसा म्हणून आमी कितें करता आतां ह्या फावट अशें जालें की कसलीय जेन्ना आमची देवस्थान चालू आसता गडो दिवपाचो आसता त्या टायमार देवाची आमच्या राखणदाराची फेरी आसता त्या टायमार फेरी दाखोवची तेन्ना लोकांनी जाता तितले तेचे मोबायलार शूटिंग काडपाची ना हे लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता कितें जालें फाल्यां तुवें फोटो काडल्यात कितें फाल्यां तुमकां त्रास जालो तर तेका जबाबदार देवस्थान आनी देवस्थान ना। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।